Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बोगाळ बाबडीनो, आयचो सेवा धर्म देवाची खुशी करूंक आमकां आपयता. आमच्या जिवितान देवाचें उतर वाचुया, नियाडुया, जिवितान आपणावुया, जिवितान जाय तें बरेंपण करूंक आमकां आदार मागुया. जेजून आपल्या बापाची खुशी केली, आमी ताची खुशी करूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदां सांकवार मरे सगल्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एमी साबेटयता सिंथिया मास्करेनस हाच्या इतिहासा बसत देवान ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद तांकां बरी भलायकी फाव करून मागुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो भाग्योंत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भाग्योंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे पडात जो जियेतान राजभर चलयता शासनाच्या आसना.
एब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, सुमूर्त येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूचें खरें रूप न्हय, पूण सावली देखून ती पोतून पोतून वर्साच्या वर्सा त्योच बेटोवण्यो करूंक लायता. त्याच पासत देवाची भोक्ती कोत्तल्यांक सुपुर्णाय दिवंक तिका सोक्ती ना. कारण बोसपी एकदां सुपून जाल्ले जाल्यार सगळे योद बंद जातले आसले, कित्याक एकदां नितोल जाल्ल्या उपरांत तांकां पातकी ओतोसपणाचो भार आसचो नासलो. पूण परतेंच त्या योजना वरवीं वर्साच्या वर्सा पाडकुल्याचो उगडास जाता, कित्याक पाडकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायना. संवसारान येतना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत ओम आनी बोलयो तुका मानोंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पोले, हांव येता. पुस्तकाच्या कोल्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा हांव येता. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, ओम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानोंक नात. आनी तोरी आसतना हें सगट सुमूर्ती प्रमाणें ओंपतात. त्या उपरांत तो अशें सांगता, ओ पोले, हांव येता. तुजी खुशी करूंक हांव येता. हे पोरी पयली बांदाबोस काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. ह्याच खोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच फावटी योद जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतोरें. जबाब. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. म्हणुया पोतून. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वणो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पोले, हांव येता. जबाब. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुजें विस्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडले सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. बापा, स्वर्ग आनी पितमीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्ग राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora,
Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespo तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. Marku pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान Moima tuka somia. जेजूची आवय आनी भावा भयणां पावूंक सोदली आनी भायर रावून ताणें ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणां भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाळ केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणां कोण? आनी आपणा भोंवती बशिल्ल्याचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसा म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. देवाची खुशी करतात तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krishna. मोगाळ बाबडीनो, संवसारान नदर मारल्यार आमकां वेगवेगळे मनीस दिसून येतात. तांचो वेगवेगळो धर्म, वेगवेगळी भास, वेगवेगळो रंग. पूण ह्या मनशाक सगळें एकठांय करता मनीसपण. जायते बावडी धर्म एकठांय करता. आयचो सेवा धर्म देवाची खुशी करूंक आमकां आपयता. देवाची चिकटून रावून ताचो वावर फुडें व्हरपाक. एका गांवांत खंय दोग भाव जियेताले. मोगान एकवटान जिवीत सारताले. पूण एका दिसाक तांचे मदें झगडीं जातात आनी ते सेपरात रावंक लागतात. दोगूय घरा मदें खंय एक वाळ वेतालो आनी एका दिसाक एका भावान एका तोव्याक आपयलो आनी म्हणूंक लागलो, दुसरे वाटेन म्हजो भाव आसा, तो म्हजो दुस्मान. तूं हांगासर एक मोदेराचें एक व्हडली उणोद बांद. आनी हो वाव दिवन खंय हो भाव शारांत गेलो. जेन्ना तो परतून घरा आयलो ताणें पळयलें थंयसर वणोट नासली, पूण ह्या तोव्यान थंयसर एक पूल बांदलोलें दोगांय भावांक मेळपाक. आनी हे दोगूय भाव खंय हे पुलाचेर येवन वेंग मारतात, एके भाशेन एकामेकाक बक्षितात. मोगाळ बावडीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय. आमकां दिसता की जेजू तांकां ओकमान करता म्हूण, आंकवार मारयेक ताचे भाव भयणाक ओकमान करता म्हूण. पूण जेजू सांगूंक सोदता की म्हजे आवयन म्हज्या भाव भयणांनी देवाची खुशी केली. मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरां प्रमाणे. ताचे भाव भयणांनी जेजूचो पाटलाव केलो आनी ताणें आपल्या जिवितान देवाची खुशी करूंक ती वावुरली. जेजू म्हणटालो, म्हाका सुमया सुमया म्हणून कोणूच स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरचो ना, पूण जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच भितर सरतलीं. तूं मिसा घेताय, तूं मागणें करताय, तूं रेतिरान वांटो घेताय, पूण तुज्या जिवितांत कांयच बरेंपण ना, कसलोच फायदो ना. जर तर तुका भावार्थ आसा आनी जिवितांत बऱ्यो करण्यो नात, तुजो भावार्थ मेलोलो भाग्योन जाकोब म्हणटा. मोगाळ बाबडीनो, आमी आमकांच विचार करुया, आमी कसलें जिवीत जियेता. इगोर्जेन एक जिवीत आनी भायर दुसऱ्यान जिवीत जियेता काय? आमचो आतांचो पाप साहेब म्हणटा, वी कॅनॉट बी पार्ट टायम कॅथलिक्स. आमी फकत इगोर्जेनूच क्रिस्तांवां न्हय, आमी सगल्या वेळार क्रिस्तांवां. जंय आमी आसा, भोंवता, वावर करता, सगल्या वेळार आमी देवाची खुशी करूंक वावरूंक जाय. मोगाळ बाबडीनो, ताकाच लागून जेजू म्हणटालो, तुमचें घर तुमी खोडपार बांदात, तुमची बुनियाद तीर गोट देवाच्या उतराचेर उरूंक जाय.
आनी तेन्नाच तुमी जिवितान जायतीं बरीं फळां दिवंक पावतल्यात, तुमी देवाची खोशी करूंक पावतल्यात. आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रावाचें पुस्तक महायाज्ञीक आनी जेजू महायाज्ञीकाची खबर करता. महायाज्ञीक 2 वर्सांक भेटो भेटयताले, जनावरांक मारताले आनी रगत लोकांचेर शिपडायताले, तांची पातकां बक्षिताले. पूण जेजू महायाज्ञीक आपलेंच बलिदान करता, आपलोच जीव दिता, आपलेंच रगत वारयता आमचे सोडवणे पासत. आनी ताका वर्सांचे वर्साक भेट भेटोवंक नाका. ताणें एकूच भेट भेटोवन आमकां सगल्यांक सोडवण दिल्या. आनी आयच्या पयल्या वाचून आमी आयकलां तो म्हणटा, म्हाका होम आनी बोलयो नाकात, म्हाका तुमचें बरें जिवीत जाय, तुमचो मोग जायो, तुमची दया मोयपास जाय. मोगाळ बाबडीनो, जो भावार्थ आमकां हांगासर मेळटा तो आमी भायर दाखोळ करुया, आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान आमी पुरगटुया. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना पयली स्वातेर सगल्या वेळार देवाची खोशी करूंक वावरुया. दुसरें म्हणटना देवाचें उतर वाचुया, नियाडुया, आमच्या जिवितांत तें आपणावंक, जिवितांत जायतीं बरीं फळां दिवंक आमी वावुरतना जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. पाप साहेबान बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी संस्कार कोल्ल्यांनी जेजूचें जिवीत नियाळोवन आनी जेजू भाशेन दुसऱ्यां खातीर आपलें जिवीत खर्चितलीं मनशां जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमा समेस्तांनी जेजूचें जिवीत नियाळोवन आनी ताच्या तत्वां प्रमाणें जियोंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. ह्या मिसा बलिदानान सिंथिया मास्करेनस हिणें आपल्या इतिहासांत भेटयलां. तर भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवान आपलो शुभ आशिर्वाद तिका फावो केलो पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. ओगेपणान जे आमी कितें मागूंक आयल्या भाग्यवंत आंतोनीची मोजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. बोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. दोर दिसाक दोर घोडेक आमी तुजीच खुशी करूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C23, पेज 38. Stiva ra, tal tom papa.
आमची कळसीन सोऱ्या रुपा अस्माल दुनिया वरदानाचो आवडेताय तुमी थंयलोलो येसाय सदां तुका भेटे Orpilole tuci rosni Osmal dunia vardanacu Aunetai tu betoi lolo Yensai soda tuka bete Orpilole tuci rosni Božá bababudino moča तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले साबूड मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव सोर पदवीदार आनी बो वर्त्या देवा तुझ्या भाग्योताच्या उगडासाक योद्न समर्पून तुझे थोरपण आमी ओळखून घेताव आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारताव आमच्या गुवण्या काल तुझ्या मोगान शिवून सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरादा उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समोरंबूंक तुजे पोरशेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यामोन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाळयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंशी तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे भक्षणी मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
Bavartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सारी पुनर्शिवन पोर्णा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोन्नरा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळ्यांची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची करुणा घोशवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पती भागिवंत सुजे, भागिवंत आतोन, भागिवंत धर्मृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एक पडाल सोर पदवेदार बाप्पा सोरवंडून आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगळीं दिर्गेवर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाद्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान राजव चलयता सासनाच्या ससना. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादाची वेळार आमी गायन घेवया. D6 पेज 49.
कामेकाचो जसो वेळ केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले एकूच गान आमच्या आत्म्याक एकूच मोग आमच्या काळजाक एकूच जीव आमची सोबेस्ता देवान रूपणे घुरत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले वेगळोच कान उडयलो सगळ्यांचो एक जालो दुस्मानां वेगीन घेवया मोगानूच जिवीत सारया घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले तूं केल्याक जेवूंक वाडचें तानेल्याक पियोंक व्हरचें आगवले विंगल्याक घालचें वचुऱ्याक विराण दिवचें घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले घरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भागिवंत आतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणांची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन.
पाद्री कावन्सिलिंगाक आसतलो सकाळीं 9 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 4 ते 5:30 वाजता पर्यंत एक सुमाना आदीं तुमी अपॉयंटमेंट घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दिता. कोर म्हजें जिवीत निथळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर वळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजोक त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. ओचोऱ्याच्या भागिवंत आंतोन तुका उलो मारतल्याक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमन आसतना विनोदी कोर. आमेन. शेवटक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.